नमस्कार. गोवा मिड डे अपर्णा बडीगराचो येवकार खबरो विस्तारान. जीएसआयडीचे प्रकल्प कोविडान हुमकळे, खर्च वाढलो, आर्थीक अडचण आयली, काय कडेन भूंय संपादन सारकें ना. आता प्रायोरिटी लिस्ट केला. नव्यो डेडलायनी कॉन्ट्रॅक्टाक दिल्यात. चडशे प्रकल्प 2023 तडीक म्हूण मुख्यमंत्र्याची जाप. मोठे प्रकल्प ठराविक मुजतीन तडीक लावंक जीएसआयडीसीन केले. महामंडळाचे प्रकल्प वर्सां जाली आडकतात म्हूण दिगंबर कामतीन प्रश्न काडिल्लो. स्पीकर सर, हो क्वेश्चन आसा तो जीएसआयडीसीच्या संबंधित आसा. ऑनगोईंग प्रोजेक्ट्स ते सगळे म्हाका इन्फॉर्मेशन दिलां ते कॉम्पायल केले. जीएसआयडीसी एक्चुअली वॉज ए स्पेशल पर्पज व्हेकल बेसिकली टू कंप्लीट प्रोजेक्ट्स ऑफ बिगर मॅग्निट्यूड इन ए फास्ट ट्रॅक प्रोसिजर. आणि म्हणून ताजो चेअरमॅन आसता तो स्वतः चीफ मिनिस्टर इज द चेअरमॅन ऑफ जीएसआयडीसी बेसिकली सो दॅट देर शूड नॉट बी एनी प्रॉब्लेम्स इन completing the projects. But what I notice here after going through all these lists, there are many projects which are remaining pending for a long time. स्पीकर सर, सगळ्यात पयली व्हडलें रिजन जे आशिल्लें इट इज एन कोविड पॅन्डेमीक. फाटल्या 2 वर्सांच्या पिरियडात म्हणजे सगळें कामूय बंद उरलें आणि दुसरें ड्यू टू द इकॉनॉमीक कन्स्ट्रेंट आमी प्रोजेक्ट बरेचशे फुडें व्हरूंक ना. म्हणून हांव मान्य करता फाटल्या 2 वर्सांक आनी एकदां कोविडांतल्या 2 वर्सांच्या काळांत केल्ल्या कारणान कॉस्ट एक्सप्लोरेट जाले. कॉस्ट एक्सप्लोरेट जाल्ल्या कारणान परत तांकां ते प्रोजेक्ट रिवायज करप आनी त्याच रेटीक फुडें व्हरप हें तांकां कठीण जालें. ताच्या खातीर म्हणजे आमी बरेचशे हातूंतले प्रोजेक्ट म्हाका खबर आसा म्हणजे जे 2017-18 सुरू जाल्ले थोडे प्रोजेक्ट जे कंप्लिशन स्टेजीचेरूय पावल्या. तिसरी गजाल, थोड्या प्रोजेक्टा खातीर आमकां काही प्रोजेक्ट घेता आसतना लँड एक्विजिशन जे आसा हें प्रॉपर जावंक नाशिल्लें. अशाय पद्दतीचे प्रोजेक्ट आसात ते लँड एक्वायरूच नाशिल्ली तेज्या खातीर आनी ते प्रोजेक्ट तेन्ना घेतले गेल्ले आसा. तेय थोडेशे प्रोजेक्टा खातीर फॉर एग्जाम्पल ताजो भितुरलो मर्मगोवा कॉन्स्टिट्युएन्सी एक्सपान्शन ऑफ रोड आनी हे लँडूच नाशिल्ली थंयसर. सायडींतली लँडूच आमकां मेळनाशिल्ली म्हणूनय ते प्रोजेक्ट उरल्या. थोडे कडेन फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टर्स, थोड्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी काम घेतलां आनी तेज्या उपरांतूय ते प्रोजेक्ट सोडून गेले. अशी डिफरंट रिजन्स जी आसा पळय न्ही ही डिफरंट रिजन फॉर द डिले ऑफ द प्रोजेक्ट आसा. बट आमी प्रायोरिटी लिस्ट फायनलायज केला. प्रायोरिटीन घेवपाचे प्रोजेक्ट म्हणजे नीड कितें गरज आसा ही वळखून आमी ते प्रोजेक्ट हे घेतलेले आसा आनी जाता तितके बेगीन जे आसा पळय न्हू ते प्रोजेक्ट आमी कंप्लीट करतले. सरकारान बांदिल्ले ग्राउंड वा खेळा प्रकल्प एखादी प्रायव्हेट पार्टी मेंटेन करूंक तयार आसत जाल्यार ते पीपीपीचेर वेवसायीक सर्तीक तशेंच गांवच्या भुरग्यांक उक्ते करूंक सरकार तयार. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हाचें उतर. खेळा खात्याच्या ग्राउंडाच्या प्रकल्पाचे मेंटेनन्स ना, फॅसिलिटी थळाव्यांक वापरूंक मेळना म्हूण आमदारांनी इशू काडिल्ले. म्हाका दिसता अजून पसून वी आर स्टील वेटिंग फॉर रिटेंडरिंग ऑफ द कार्मोना पंचायत ग्राउंड. स्पीकर सर, आतां पर्यंत जीएसआयडीसीन जितके ग्राउंड बांदल्या आमी जर 2 वर्सांनी वचून पळयले जाल्यार तेजे ग्रीनफिल्ड उरोंक ना, तो मेंटेनूय उरोंक ना. एक्सेप्ट म्हणजे म्हाका दिसता 2 ग्राउंडाचेर ग्रीनफिल्ड उरला. एक म्हाज्या नावेलीच्या ग्राउंडाचेर आसा, आमच्या सांखळे नावेली. इतली कॉस्ट पयशे मोडटा आनी ते करता, शेवटी तेजो मेंटेनन्स कोणूच पळयना. कारण डिपार्टमेंटा कडेन मेंटेन करपाचें म्हटल्यार आसत जाल्यार तें मेंटेन जायना. कारण तो डेली स्प्रिंकलिंग आनी हें सगळें करपाक जाय. ह्याय मेकॅनिजमाचो स्पोर्ट्स मिनिस्टराच्या बरोबर मेळून एकदां ठरोवन आमी तो एकदां ठरोवया. सर, वेलिंग ग्राउंड तो बांदला, तो स्ट्रक्चर बांदला, स्टँड बांदला, भायल्यान कंपाऊंड वॉल बांदला, पूण मोदें आहा तो ताची पीच बांदूंक ना. गेटीक लॉक मारला 5 वर्सां जालीं, गेटीक लॉक मारला, कोणाक भितर वचपाक मेळना. एक कितें तरी म्हणजे तो इन युजान येवपाक जाय. नाल्यार 5 वर्सां जालीं येदें व्हडलें स्ट्रक्चर बांदून आसा, तूं म्हणटा पीच जावंक ना, कोणाकूच उपयोग जावंक ना. म्हणजे पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप जाल्यार ते थंयसल्या लोकल लोकांकूय वापर जावचो, कोणी तरी तो मेंटेनूय करचो. ही एक क्लब आहा, ताजो ग्राउंड आहा, ताजो इन्फ्रास्ट्रक्चर तूं बांदचो. ग्राउंड लँड इज देयर्स, एक्विजिशन कॉस्ट ना. आर यू ओपन टू दीस? माझे म्हणणें आसा एट प्रेझेंट जे आमी ग्राउंड कन्स्ट्रक्ट केल्ले आसा पळय न्ही तांचोच पयलीं हो विचार करुया. इन्स्टेड ऑफ स्पेंडींग द मोर मनी आसा त्याच ग्राउंडाचो विचार करुया. जर कोण घेवन ते रन करपाक तयार आसा जाल्यार तेजोय विचार करुया. पळय इंटरनॅशनल लेवलाचो स्विमींग पूल जाल्लो आसा. आमचे मंत्र्यान येवन थंयसर इनॉग्रेशन केलें. हांवूय आसलेलो थंयसर इनॉग्रेशनाक. आमकां उतर दिल्लेलें कितें आमच्या त्या लोकल्सांक भुरग्यांक थंयसर यूज जातलो. थंयसर आमी स्टाफ घालून स्विमींग पूल चालू केल्लो आसा. हे रॉंग इन्फॉर्मेशन दिता. थंयसर एक भायर वॉचमॅन दवरलेलो आसा.
तो एका मनशाक सुद्धा भायरसून लोकांचे बिहारी येतात, साहेब, तांकां वाचपाक अलाउड पडटा, करना पडटा. सर. केन्नाची गोष्ट उलयता हांव तुका हे 2 दिसाची पयलींची गजाल सांगता. सॉरी 2 दिसाची पयलींची हे आज तुका वचून पळय. मायनिंग ब्लॉक्साची फुडल्या 3-4 म्हयन्यान पावणी करूंक सगळी तयारी केल्या. MSDC, SBI कॅफ, MECL ह्या एजन्सी वरवीं वेव्हार जातलो. खण खात्यान खासा सेल केला. काडिल्ल्या कामगारांचो विचार जातलो. मुख्यमंत्र्याची जाप. मात मायनिंग सुरू जावच्या आदींच कामगारांक घरात हाडटात ताचे कितें? नवे बिल्डर गोंयकारांक कामार घेतले हाची खात्री कितें काय म्हूण विरोधकांचो सरकाराचेर लक्षवेधीन फार. आतां तांकां वेदांता कंपनीन ऑलरेडी तांकां नोटीस दिल्ली आसा आनी ह्या नोटिसींत तांच्यांनी क्लियरली मेन्शन केल्लें आसा की तांकां जी बेनिफीट मेळटलो तो 15 दिसाचोच मेळटलो. हो 15 दीस जो आसा हो खूब कमी आसा. सो म्हजी रिक्वेस्ट आसा की सरकारा कडेन की जी 15 दिसाचो आसा तो वाडोवन तांकां 120 दीस पर्यंत दिवपाचो. आतां मायनिंग स्टार्ट जालें, ऑक्शन जालें. ऑक्शन कोण तरी कंपनी घेतली, मशिनरी जो तर ती भायली हाडी जाल्यार आमचे गोंयचे जे हे आहात, जे कॉन्ट्रॅक्टर्स आहात, तेंचे वर्कर गोंयचे आहात ते खंय वयतले? वेदर दीस कंपनीज हू आर गोइंग टू गेट दीस ऑक्शन, वेदर दे आर गोइंग टू एम्प्लॉय आवर गोवन पीपल ऑर नॉट. ऑर्डर जाली सुप्रीम कोर्टाची. आतां मायनिंग चालू जावपाक जाय. म्हाका दिसता 6 म्हयने आतां 5 म्हणूंक जाय सीएमान, आनी हे बेगींतले बेगीन एक्सपर्टायट करपाक जाय. जे ऑक्शनाक कोण घेतलो तो आमच्या लोकलांक रिस्पेक्ट दितलो काय ना? In order to auctioning the mining block expenditure, the state has entered into the MOU with the Mineral Exploration Consultancy Limited, MECL, the Government of India Enterprises, for the providing the geological reports. The state has decided to engage the services of SBI CAP, the Security Limited, for the transaction advisory services for the preparation of the bid document. The Director of Mines and Geology has set up the special auction cell to expedite the auction process. At the first round of the auction process, the proposed to be completed in the next 3 to 4 months. The expected workforce available in the Goa is expected to be get employed in the opportunities once the mining activity resume in the state. The state will be explore the possibility of giving the preference in the employment for the existing workforce through the successful bidders. This will employment opportunities to existing experienced workforce. Therefore, and there should not be any fear and anxiety in this regard. निमाणे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी उपास सोडलो. 47 दीस जाले टर्मिनेट केल्ल्यो 7 कर्मचारी न्याय मागूंक आझाद मैदानार बशिल्ल्यो. बिनशर्त कामार परत घेवचे म्हूण उपास धरिल्लो. विधानसभेन दिगंबरान इशू काडलो आनी मुख्यमंत्र्यान थंयचे थंय रिस्पॉन्स दिवन इशू राती भितर तडीक क्रेडीट घेवंक काँग्रेसवाले राती आझाद मैदानार. सगळ्यान पयलीं तुमकां सगळ्यांक हांव थँक्यू म्हणटा आनी हांव जे लिडरांनी आमकां सपोर्ट केलो, मायकल लोबो सर, दिगंबर सर आनी विजय सर, तांकांय थँक्यू म्हणटा. आनी आमचे एडवायजर जे आमच्या खातीर दीस रात, दीस म्हणून पळयनासले, रात म्हणून पळयनासले, तांकांय थँक्यू म्हणटा. आनी तुमकां परत एकदां सगळ्यांक थँक्यू. CM सराकूय हांव थँक्यू म्हणपाक सोदता, कित्याक तेंच्यांनी फायनली हें सगळें रिजॉल्व करपाचें आनी आमचे कन्सर्न मिनिस्टर तांकांय थँक्यू म्हणटा. तशेंच आमचे जे हे आशिल्ले लोबो सर, दिगंबर कामत सर, तांकां सगळ्यांक थँक्यू. आनी मेन म्हणल्यार आमचे एडवोकेट सरांक, कितें आमचे कशें भरपूर काम केलें आनी आमचे नीट हाली 7 जाणां ते एकूणच नीट जाल्यार 7 जाणां ती एक ताकदी हांगा रावली आमकां न्याय मेळपा लागून. वी आर ऑल्सो थँकफूल टू CM आनी विश्वजीत राणे की बाबा हे तेंचो जो जेन्युइन डिमांड आहा की तांकां टर्मिनेट केला ती परत घेवची म्हणून ते आयज जाल्लें आहा. चीफ मिनिस्टराच्या बंगल्याचेर ती बशिल्ली तेन्नाय आमी थंय आशिल्ले रातचे 12-1-2 वरां पर्यंत आनी थंय मागीर तांचे कडल्यान एश्योरन्स घेवन ती मागीर आझाद मैदानाचेर आयली. दुसरे दीस सकाळ फुडें सेक्रेटरिएटान मिटींग जाली, तांचे कितें चडशे डिमांड एग्री जाल्ले आनी तेन्ना तांणी एक रिक्वेस्ट केल्ली की कोणाचेर एक्शन घेवचें न्ही. आनी तेन्ना सरकारांनी सांगिल्लें की आमी कोणाचेर एक्शन घेवपाक ना. मदींच मागीर तांकां हें जातकीर नवें सरकार येतकीर तांकां टर्मिनेशन नोटीस. 47 दीस फॉर वॉट एवर रिजन तांचेर अंगणवाडी वर्करांचेर अन्याय जाता म्हणून तांणी सत्याग्रह केल्लो
सत्याग्रह म्हणटा तो महात्मा गांधीन करून आमच्या देशाक मुक्ती दिली. लिबरेशन स्ट्रगल पासून सत्याग्रहाचेरूच राम मनोहर लोहियान सुरवात केली. तो द रायट टू प्रोटेस्ट कॅनॉट बी अ क्रिमिनल एक्टिविटी. शेवटी असेंब्लीनूच वचून जावपाचें आशिल्लें आनी असेंब्लीन जालें. वी हॅव अ एफिशियंट एमएलएज असेंब्लीन जे विशय मांडूंक शकता. ताका लागून खरें म्हटल्यार दिगंबर कामत सर, विजय सरदेसाय सर आनी मायकल लोबो सर हांचें अभिनंदन करता. आनी सर घेऊया एक बारीकसो ब्रेक, परत मिळूया. हांव खूपच दुखावला. सध्या आत्मचिंतन करता मुखार कितें तें पळोवया. काँग्रेसींतले ताजे राजकीय घडामोडीचेर दिगंबर कामत हेडोनान बीजेपीन वचपाचो जाल्यार केन्ना वचपाचो, पूण पक्षा बरोबर रावलो. पक्षा आड केन्नाच काय केलें ना. आपल्याक अपात्र करूंक सोदता जाल्यार जाप दिवचीच पडटली. CLP फुडारी नेमताना खंय ताका विचारलेच ना. पक्ष इतलो शुअर आहा की तुम्ही एंटी पार्टी एक्टिविटीजां इन्वॉल्व आहा म्हणून तांणी तुमच्या अगेन्स्ट आनीक मायकल लोबोच्या अगेन्स्ट डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन मूव केला. एंटी पार्टी एक्टिविटी करपाची प्रश्नच ना. म्हज्या कोतान कसलोच प्रश्न. आतां तांकां कितें दिसता आसत जाल्यार कोणें तांकां सांगलां आसत, कितें सांगलां आसत आनी ताजे बेसाचेर ते डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन घालता. हांव कांय करपाक शकना न्ही. देन आय वील हॅव टू फायट इट आउट. तुम्ही मातसो रिटायर्ड हर्ट हो शब्द वापरलो. रिटायर्ड हर्ट कित्याक आनी कितली हर्ट? आतां तुमी म्हाका जबाबदारी जी म्हजेर आशिल्ली, जी हांवें समर्थपणे पेलिल्ली, तुमी म्हाका कांयच सांगनासतना, कांयच विचारनासतना तुमी म्हाका ह्युमिलिएट केल्या भशेन केलो. ज्या तरेन तुमकां ट्रिटमेंट मेळ्ळ्या काँग्रेसीन, तर आज तुमचे काँग्रेसी वेले मन विटलां. तुमी घडये निर्णय घेतलो नासत सोडपाचो, मन विटलां. दुख्ख जाता. मायकलाक तांणी लिडर ऑफ ऑपोजिशन केलो. वाय डू यू थिंक दॅट डिसिजन वॉज रॉंग? मायकल 2 महिने पयलीं आयलो पक्ष. त्या वेळाचेर ताका घेवपाक ऑपोजिशन जाल्लें. दॅट इज वॉट. म्हणजे म्हाका अशें दिसलें न्ही की आनी मेजॉरिटी द MLAs वेर दॅट टायम विथ मी. ते सगळें आनीक तुमी इन्स्टंटली इन्स्टिंक्टिवली उलोवन गेले की आपल्याच्या विरुद्ध जाताले तेन्ना पॉलिटिकल विचंटींग अशें दिसनाशिल्लें काय म्हणून. तेन्ना कोण उलोवपा आयलो. हें दिसता सर मना भितर की जेन्ना तुमच्या अगेन्स्ट ह्यो केसी आशिल्ल्यो, तुमच्या अगेन्स्ट हे सगळे इन्व्हेस्टिगेशन, रेड्स आनी हे सगळें चालू आशिल्ले, तेन्ना पक्षान तुमकां जाय तो आदार केलो ना? फाटले रिकॉर्ड्स काड आनी पळय. आय हॅव फॉट माय ओन बॅटल. आज सर त्या ओथा कडेन तुमी कशें पळयतात? वर द रेलेवन्स ऑफ दॅट ओथ टुडे जेन्ना ह्यो सगळ्यो घडामोडी घडटात? कारण काल दिनेश गुंडूरावान आनी गिरीश चोडणकरान सुरवात केली ती त्या ओथा वेल्यान सुरवात केली. Each one has to have his own perspective about the vote. Ultimately, we are in the politics for serving the people. तांचे खातीर आमी जें कितें करता तें यू हॅव टू टेक ए कॉल ऑन दॅट. आपूण करता तें कितें लोकांच्या बऱ्या खातीर करता, वायटा खातीर करता, कितें करता. जाता बरें तुवें काय तें जर जायना? लोकांच्या बऱ्या खातीर करता आनी देवाक दिसलें की हो करता तें बऱ्या खातीर करता, म्हाका दिसना देव केन्ना तुका आडयतलो. डू यू थिंक सर, आय एम आस्किंग अ हायपोथेटिकल क्वेश्चन बट अ व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. फाल्यां जर तुमी कसलोय निर्णय घेतलो, मडगांवकार तुमच्या फाटल्यान उबे रावतले? म्हाका मडगांवकार दिगंबर कामत ह्या नांवान पळयतात. म्हाका आज अशें आसा की इरिस्पेक्टीव ऑफ पार्टी एफिलिएशन, पीपल वोट फॉर दिगंबर कामत. आज ह्या क्षणाक काँग्रेसीक रावचेशें दिसता काय दिसना? हांव सद्या रिटायर्ड हर्ट म्हणटा पळय तेन्ना हांव इंट्रोस्पेक्शनूय करता सायड बाय सायड. कित्या खातीर पार्टीन म्हाका असो ट्रीट केलो काय, म्हजें खंय चुकलें काय, खंय कित्या खातीर म्हाका अशें सदांच हें करतात, असो एक हांव भितरल्यान इंट्रोस्पेक्शन करता. कितें कन्क्लुजनाक येता तें मागीर हांव पळयतलो. सद्या इंट्रोस्पेक्शन चालू आहा. पण तुम्ही एक गजाल आज क्लियरली सांगतात की मन ना. आय एम डीपली हर्ट. बेसिकली एक्झॅक्ट शब्द म्हटल्यार आय एम डीपली हर्ट बाय द वे पार्टी हॅज ट्रिटेड मी. काँग्रेसीनूच आसा लोकांनी 5 वर्सां खातीर वेचून दिला. विरोधी पक्ष फुडाऱ्याच्या पोस्टान इंटरेस्ट ना. मायकल CLP बसके उपरांत मिडिया कडेन उलयलो. पत्रकार परिशदेक येवंक ना म्हूण अपात्रता याचिका घालप सारखें न्ही. काँग्रेसीचो फुडारी
वासनिकाक सगळे खंय क्लियर केला. that we are strongly with the Congress party. We have got elected on Congress. So it is our term of 5 years. We have to be with the party. disqualification All those things which are going on. I said you need to discuss individually with them. But party already alleged that you are the with BJP you are I have come. I did not come over here. We took press conference there. All of you were present at Fortune one day before. We took press also at the hotel where we went. Then again over here. I said, what we are trying to show the people. Nothing. There is absolutely. I said, whatever has happened, you need to talk to all of them, and we are all together. And I have already earlier told Gunduravji, I have already told our GPCC president that whatever is happening right now, after I getting elected as a MLA and in the Congress and as a CLP member, and the number of cases which are filed on me, I said I won't be able to do complete justice. And I had told them to give the CLP disqualification petition See, there is no doubt clear. There is no case in disqualification petition. So on petition आगे लेके जाएंगे या विड्रॉ करेंगे? अभी सभी के सभी सवालों के जवाब एक ही बार मत पूछ लीजिए, कुछ सवालों के जवाब हम बाद में भी दे सकते हैं. क्या लगता है सर ये जिस टाइप ऑफ कल इंसिडेंट हुआ है, क्योंकि तोड़फोड़ का इश्यू हो रहे थे. देखिए, कुछ नापाक इरादे रखने वाले लोग हमारे देश की राजनीति में पिछले कुछ समय से अलग अलग दलों के, खास करके कांग्रेस पार्टी के विधायकों को, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को तोड़ने का उन्होंने एक सिलसिला शुरू रखा है. कहीं पर by offering 50 crores for each MLA. That means to say they are not believing in democracy. Not only in Goa, everywhere they do Operation Kamala, they will offer money, they will purchase MLA. 11 आमदारांच्या विधिमंडळ गटात 2/3 फुटीक 8चो आंकडो गाठूंक एक आमदार उणो पडिल्ल्यान आयतारा फुटीरांचे फुटले. लीड घेवपी मायकल आनी दिगंबर म्हूण आतां दोगूय टार्गेट. दिगंबर आनी लोबोक अपात्र करूंक काँग्रेसीच्यो हालचाली. 5 आमदार फुटले. उरिल्ल्या तिगांक आडावंक आयतारा राती उसरा मेरेन आमदार काँग्रेसीची 60 सावन 30 वाडी मेरेन सर्कस. काँग्रेसीचो प्रभारी दिनेश गुंडूराव मायकल आनी दिगंबराचेर चाळवलो. So this conspiracy has been led by two of our own leaders. One is the leader of our legislature party, Mr. Michael Lobo, and the other, our former Chief Minister, Mr. Digambar Kamath. So both these people have been working in the background with the Bharatiya Janata Party. मायकलाक काँग्रेसीन CLP फुडारी पदावेल्यान देवयलो. मायकलाक पदावेल्यान काडिल्ल्यान सभाघरातली आसन व्यवस्था बदलची म्हूण काँग्रेसीचो सभापतीक अर्ज. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. काँग्रेसीन कितें घडला त्यो तांच्यो अंतर्गत गजाली. ताचो बीजेपी कडेन कसलोच संबंध ना. काँग्रेसीचे कितें काँग्रेसीनूच निस्तारपाचें. बीजेपीची जाप. काँग्रेसीचे 8 आमदार बीजेपी ओडटा म्हूण 2 दीस खबरो पाताळ्या उपरांत म्हणयारो यतीश नायक मिडिया मुखार मुख्यमंत्र्याक खंयचोय आमदार केन्नाय खंयूय मेळूंक शकता. काँग्रेसीचे मेळे म्हूण नविदाद कितें. ज्यो घडणुको काँग्रेसीच्या कॅम्पांत माटवांत चल्ल्या त्यो गोष्टी तांच्यो इंटरनल गोष्टी. त्या गोष्टींकडे तांच्याच हाताचो आणि तांच्याच घाताचो तो मॅटर आसा. भाजप पक्षाचो ह्या काँग्रेसीच्या अंतर्गत गोष्टींनी कांयच हात ना. ही स्टोरी जी आसा काँग्रेसीन जें कितें चल्लां, दिस इज अ स्टोरी ऑफ काँग्रेसीचो हात, काँग्रेसीचो घात आणि काँग्रेसवाल्यांची कितें तें कर्मां. आणि बीजेपी हॅज गॉट नथिंग टू से ऑल्सो अबाउट द इंटरनल मॅटर्स ऑफ द काँग्रेस. तांचे आमदार संघटीत रावंक सोदिना, काय ते कितें करूंक सोदता, काय ते सगळें तांचो अफेर तो. म्हाका खबर ना कोण गेले कामां बिमां घेवन कितें गेले आसतले. म्हाका खबर ना 4 जाण गेल्या काय 1 गेला काय कोण गेला. जर कोण आमदार मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळा आसत
फॉर कॉन्स्टिट्युएन्सी इश्यूज, वर्क रिलेटेड इश्यूज, डेव्हलपमेंट रिलेटेड इश्यूज, गव्हर्नन्स रिलेटेड इश्यूज, जाल्यार तुका हांव कितें विचारता ताजें? अरे दॅट इज दे आर इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह, कोण ताका मेळटा आसतलो मुख्यमंत्र्याक तातूंत कित्याक? ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करा ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.